आजची विजिट ही काणकोणा कित्या खातीर आसली आयज? आज म्हणजे 3 गोष्टी एकत्रित करून आमी आयल्या. एक म्हणजे आता लंच नंतर ऑफिसरांची आणि सगळ्यांची जे पळय पंच सरपंच आसा स्पिकराची मिटींग आसा लंच नंतर ती अटेंड करपाक आनी ज्या तरेन पावर डिपार्टमेंटाचें काम प्रत्येक पंचायतीत चल्लां ताजो आढावो. दुसरी गोष्ट म्हाका दिसता खूब तेंपान एक आमदार फुडें सरून तांचे बरोबर सरपंच पंच जिल्हा सगळे बरोबरलो आनी ताजे कार्यकर्ते हांकां घेवन गरीब लोकांची घरां बांदपाक फुडें सरला. अशी खूब कमी आमदार आसा जे हें काम करूंक शकता. एका विल पावर आसली म्हणून जायना, एका डिटर्मिनेशन जाय. जो पर्यंत मनात खूब विचार आसता पण डिटर्मिनेशन जर ना तो विचार अस्तित्वांत येना. आनी त्या खातीर जें काम माननीय स्पीकर बाब रमेश तळवटकारान घेतला ते पळोवपा खातीर स्पेशल सगळे कार्यकर्ते तांचे आनी आमचे टीम घेवन हांव मुद्दाम आयला. इट इज रियली टू बी एप्रिशिएट आनी तें एप्रिसिएशन ताका योग्य प्रमाणे लोकांनी दिवपाक जाय हाचे बद्दल दुमत ना. आनी ते दितलेय बी. आज म्हाका खूब आनंद जाता हें पळयता आसतना, कारण जीं घरां बांदल्या ती सगळीं चिड्यांनी घरां बांदल्या. ताची प्लिंथ आतां जी घरां आमी पळयली ती प्लिंथ कंप्लीट जाल्या, कोणाची लिंटल लेवल पावला आनी कोणाचें फावंडेशन आसा चालू. आज आमचे फाटल्यान एक जें घर आसा ताका तर वण्टी नासतना म्हणजे फ्रेमवर्क म्हणटा आमी आमच्या भाशेन फ्रेमवर्क करून हें घर बांदता आनी ताजें अभिनंदन करपा सारकें हें काम आसा. मना पसून काणकोणकाराचें आनी ताजे बरोबर तांचे आमदार जो स्पिकर आसा ताजें हांव अभिनंदन. त्या लायटीच्या संदर्भात ते काणकोणा कितें आनी कितें न्यू कितें हाडपाक सोदता काय कितें? एक म्हणजे जवळ जवळ आमचे 150 कोटीचे जे एस्टिमेट आसा इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट ऑफ पावर डिपार्टमेंट, तातूंत ST लायन LT लायन आनी ज्यो रानांनी लायनी गेल्या त्यो सगळ्यो अंडरग्रावंड केबलींग. त्यानंतर इन्फ्रास्ट्रक्चरान जे कमी दर्जाचे म्हणजे कमी वोल्टेजचे ट्रान्सफॉर्मर आसात ते चेंज करप हें सगळें काम करता. हें केन्ना पूर्ण जावपाचें आसा? जवळ जवळ 2 वर्सांत सगळें काम कंप्लीट जातलें. जवळ जवळ हें काम 150 कोटीचें काम जाता. तितून आमी फाटले फावटी सरयले तेन्ना 3.5 कोटी टोटल 3.5 कोटीचे हिंगा आमगे हितून आयलो आहा. आनी तितून आमगे लायटी पयलीं ते वायर आहाय ते चेंज करपाचे ऑलरेडी तें सगळें हेजे पावलो आहा लास्ट स्टेजीचेर. सो ताका लागून हांव स्पेशल आमी पावळकारान हांव कित्याक हो बीच बेल्ट आहा पळय सामको करून जावन ते रोखडे वायर पिड्यार जाताय. आनी ह्या आमच्या पावळच्या लोकांक हांव तुका मुद्दम थँक्यू म्हणटा कित्याक हें काम आमी सांगता ते रोखडेंच आमदारा बरोबर आमदारान तुमच्या आयले रोखडेंच तें कर म्हणून सांगून तें ऑर्डर पावयलो. इन शॉर्ट तुमकां हें जें कितें वयर दिसता पळय चुट्टा आमी छोटा पडला हें बंद जावं सगळें बंद आपोवप. सो तेका आनी सगळे ट्रान्सफॉर्मरान ते केबलिंग करून आमचें तें काम पास करून गेलां. म्हळ्यार उपकारी